एप्लिकेशन केलें 23 नोव्हेंबर आनी तेच्या उपरांत आनी एक लेटर केलें आमी फॉलो अप करून की सांगपाक की आमचे कडेन गोबरभर लोक येतात आनी अशी जाली एक मिटिंगूय जाली PF ऑफिसान मिटींग करून तांकां घेतले तेंचे आयकले आनी आमकां आयकले आनी PFानूय ऑथॉरिटीन तांकांय सांगला वयल्या टायम वाटपाक इमिजिएटली मेळचें ना म्हणून अशें न्हू फटी फटी नाका एक म्हयने पयलीं सांगलें आमकां एका म्हयने एका म्हयने पयलीं पयशे मेळटले सांगता पळय ते जे ना आमकां लागना आमी पयशे भरल्या सेजा मायनिंगा कडेन आमकां PFची लेटर दिता वर्साच्या वर्सा स्टेटमेंट दिता सेजा मायनिंग कॉर्पोरेशन सो आमकां कमिशनर लागना कमिशनराच्यान तेंचें कितें तें तेंच्यांनी पळोवपाचें जेन्ना कोर्टान सांगलां तेका तुवें रिट्रेन केलें तें विदीन 2 मंथ्स आनी एज पर लॉ सुद्दां कितें सांगता की 2 म्हयन्यान तेका दिवपाक जाय जर तर तो रिटायर जालो तेका आतां न्यू कायदो आयला की तेका इमिजिएटली दिवपाक जाय तुवें आमकां रिट्रेन केलो की तुजी जबाबदारी PF कमिशनराक पळोवन ते पयशे घेवपाची तेजे कडेन घातल्यार ते आमकां कांय खबर ना कित्याक आमी जाणा आमी पयशे दिता कंपनीक आनी तुमचे कडेन जमा नासल्यार तुमी केन्नाच ते ट्रस्टीक PF कमिशनराचे हँडल करूंक जाय आसलें आमी डायरेक्ट तुजे कडल्यान घेतले आसले पयशे जेन्ना तुमी पयशे दवरले म्हणटकूच यू आर रिस्पॉन्सिबल तुमी जबाबदार तूं हेजे तेजे सांगून आतां आमी आयकपाचें ना आमी 7 म्हयने रावले साहेब आयज पोटाक भूक लागले आमच्या पळय आतां ह्या मनशाची दोन भुरगे इंजिनियर शिकता ताची फी कोण भरतलो हे भरतले तेंचो बापूय भरतलो सो आमकां तुमी एक चेक दिया आमी वयता हे लेटर दिला पळय त्या लेटरा पण साहेब तुमच्या उतराक आमी 1 म्हयनो तरी रावले आमी तुमी कितें सांगलें तो हो दुसरो म्हयनो लागलो सो हे चेक दिया आमी वयता पण आमी हेंचे कडेन डिस्कशन करिना हे पेचे कशे आहा ते ल्हान तेंचे ते तेंचे कडेन डिस्कशन करपाचें ऑथॉरिटी CEO काडना जर CEO आमी तेंचे कडेन उलयता हेंचे कडेन उलयना हांकां ऑथॉरिटीच ना आमकां खबर आहा 30 वर्सां काडल्या हांगासर आमी हे तेणी लेटर दिला पळय पयशे जर तिसऱ्या मनशा कडेन आसा हाव कॅन ही गिव द लेटर हे लेटर तूं कशें दिवं शकता की आपूण 11 डिसेंबराक तुमचे पयशे दिता म्हणून जर पयशे तुजे तिसऱ्या कडेन आसा तर सायबा तो लेटर दिवं शकता तो सांगू शकतालो बरोवन दिवं शकतालो की आपले कडेन पयशे ना म्हणून दुसऱ्या कडेन आहा म्हणून ती म्हाका हांव तुका कित्याक लेटर दिवं आय एम नॉट रिक्वेस्टिंग हांव तुका सांगता म्हाका टायम दी म्हाका सर्वायव जावपाक जाय म्हणून 30,000 दी म्हणटा हांव तुका रिक्वेस्ट करना तें तुजें काम तुजें काम आनी दुसरी गजाल एक म्हणजे हांव तुजे कडेन उलोवप कमी तुजी गजाल कित्याक कसलीच ऑथॉरिटी ना आमकांय खबर आसा तुकाय खबर आसा तो कोणें तरी धाडला आनी तूं आयला तशें करूं नाका प्लीज तुका रिक्वेस्ट हांव जेका कोणाक ऑथॉरिटीज आसा तेका हाड आनी हे आमकां लेटर दिला त्या लेटरा प्रमाणे आमकां चॅक दी आमी चॅक घेवन वता आमकां परत आनी हे करपाची गरज ना आनी तुमचे कडेन डिस्कशनूय करिना चेक आमी वता सायबा तुमचे कमिशनान ते डिस्कस करा कित्याक सायबा हे लेटर दिला पळय तो कोण अनपढ न्हू तो IO हेड INO जितले आसा पळय तितल्याचो हेड तो वगीच तशें लेटर दिवं शकना INO हेड जेन्ना लेटर दिता तेन्ना तो अशें दिवचो ना पयशे आहा दुसरे कडेन तो लेटर दितलो ना तूं आमकां चेक दी 8 जर 4 दीस जाल्यार 8 दिसांनी डेट घाल आनी चेक दी आमी वता 23 जुनान आमकां ह्या कंपनीन रिट्रेस केलें कितें म्हणून तुमी फाटल्या तुमी मिडिया आसले कितें म्हणून ही बिचूरचो जो ब्लॉग आहा न्हू तो वेदांतान घेतलेलो आहा तेन्ना आमी सेजान घेवंक ना आतां कोण तरी वेदांतान कंपनी घेतल्या म्हणटा तेन्ना आमकां ते रिट्रेस केले आनी आमच्या हायकोर्टान मानलें कितें म्हणून ही वेदांतान घेतल्या म्हणून आमकां लिटरेचर कितें बरयलें आसलें कितें म्हणून तेंचे ड्यू कितें आहा न्हू तूं विदीन 2 म्हयन्या पयलीं तेंचो ड्यू आतां दी म्हणून त्या प्रमाणे तेंच्यानी आमकां इमिजिएटली 23 तारखेक आमकां रिट्रेस केले आनी 5:30 आमच्या अकावंटार तेंच्यांनी पयशे घातले आतां पयशे कितें ग्रॅज्युएटी घातली ती ग्रॅज्युएटी आतां कितें 8 हो आमकां 9वो म्हयनो कितें आमकां तेंच्यांनी कितें घातलेलें न्हू ते आमी आमच्या लॉनाचे आनी कितें गेले तेन्ना पगार येता तेन्ना आमचो तो लॉना बी आसलें न्हू ती क्लियर जाली आतां 8 म्हयने जाले आमी कंपनी कडेन येयत आहा कितें म्हणून बाबा आमचो PF दी हे आमकां रिजन सांगूंक लागले कितें ना कायद्या प्रमाणे म्हणल्यार 1 म्हयनो वचोंक जायो परत म्हणल्यार 2 म्हयनो वचोंक जायो आमी तरी रावले तरी आसतना आमी फाटल्या 2 म्हयन्यांक येयले आनी तेजे आमकां बरोवन दिले विदीन एका म्हयन्या पयलीं तुमकां आमी ते तुमचे पयशे आतां दिता म्हणून 1 म्हयन्या परत आमी परत येयले तुमीच मिडिया आसली परत आमकां कितें सांगलें तेणी 11 तारखे पयलीं आमी तुमकां पयशे दिता म्हणून मागीर आमी PF कमिशनर गेले तेणी कितें सांगलें तुमचो हो PF आहा तो तुमकां 11 तारखे पयलीं मेळटलो म्हणून त्या प्रमाणे आमी आयज 12 तारखे पळय येयल्ले आहा तरी आसतना ते आतां कितें म्हणटा आमकां अजून PF काडूंक मेळना हेजें नांव सांगता कोण PF सांगता हेजें नांव कमिशनान हे सांगता जे एकामेकाचेर धुकलता आमची इतलीच मागणी आमी ह्या कंपनी 30 वर्सां हांवें जें योगदान दिल्लें आहा तेन्ना म्हाजो जो फंडामेंटल रायट कितें म्हणून म्हाजो तेन्ना तूं एक रिप्लेस करताय कामगारांक काडटाय रिटायर जाता तेन्ना कंपनीन आमचे कितें आतां दिवचें ते आमचे दिवचे जे आमचे ग्रॅज्युएटी आमचे PF आहा तो आमचो दिवचो आनी आमी वेवस्थीत आमी आमच्या घरा वयता आनी जर आमचो तो PF आयज दिना जाल्यार आमी आयज दीसभर
ह्या मॅनेजमेंटाकूय भायर सरोंक दिवचे ना आनी आमी हांगा रावतले आमचो कितें आतां PRC येयल्लो आहा ताका आमी कितें सांगलें सायबा तुमी जबाबदारी घ्या आनी आमचो कितें आहा तो PF चेक जावं चेक नंबर दिया आनी आमी चालले क्लियर करी ह्या अजून पर्यंत करिना पयलेचो फटींगपणा करता हे करता ते करता तुमकां म्हाजी एक हंबल रिक्वेस्ट आहा की ही जे व्हिडिओ आहा न्हू तो सगळ्या लोकां पर्यंत पळोवंक जावो की ही कंपनी कितकी फटींग न्हू ते भुरग्याच्या पोटान ते जाणट्याक पोटान कळपाक जाय हे अशेंच फटयता लोक म्हणून हांकां सुप्रीम कोर्टान बॅन कित्याक घातला हे कायदेशीर बेकायदेशीर हेंच्यांनी खंय पूण केला म्हणून हांकां बॅन घातल्या आणि मेन म्हणजे जितके इंडियेक चोर आहा न्हू सगळ्यान नंबर 1 कंपनी चोर म्हणटा ती वेदांता कळ्ळें आनी कंपनी बरी पात्रांव हे चोर हे पळय गेट धरून रावले न्हू हे मोठे चोर हे ऑफिसरान हे मोठे चोर कित्याक हांव कित्याक उलयतां म्हाजो भुरगो शिकता आज म्हाजे भुरगे दोग जाण इंजिनियर करता म्हाका आतां तांकां फी भरपाक पयशे ना हांवें म्हाजे बायलेची वस्ती घाण धरून आयज आतां हांव फी भरल्या म्हाका आतां खावपाक कांय ना हांव सोराकान जेयतां एक तर अशें जाता की हांव शितान पाणी घालून जेयतां तांकां कांय पडलेलें ना हांव कितें म्हणटा तूं म्हाका रिट्रायज केलो न्हू म्हाजे पयशे दी दिव कित्याक दवरला हांव वता तुका कांयच म्हणना तूं मागीर रामाचें राज्य कर आमी ऑलमोस्ट 150 कामगार आसा आनी हे ऑफिसान एसीन बसून पयशे खाता आनी आमी हे पळय आतां आमी कशे तळमळटा वचन ते पळया आनी हांकां सपोर्ट खंयच्या तरी मंत्र्याचो सपोर्ट आहा म्हणून इतके दातारी करता ताका हांवें 30 वर्सां काम केल्या मरे कांयचे 30 आहा कोण 35 आहा 10 आहा 15 आसा सगळे आमकां तर रिट्रेस केले मरे 8 म्हयने जाले मरे आमकां पगार ना आमी कितें करपाचें सांग पळया ही लोकशाही का हुकुमशाही आणि हे तांकां चोरांक कशें प्रोटेक्शन दिता काय म्हणटा हे चोर मरे हांकां काडून भितरूंक घात म्हाका आमकां तेंच्यांनी 11 तारखेक दिता म्हणून कालच्या म्हयन्यान लेटर दिलां बरोवन आनी ते आतां 2 म्हयने जाले जाल्यार हे पुलीस तांकां प्रोटेक्शन दिता आमी लोकशाहीन जगता का हुकुमशाहीन रे आमी पाकिस्तानान जगता का इंडियेन जगता लोकशाही आहा का ना हांगा